Praise God. फोर सिस्टर. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बो मोगड्या बापा, आम्ही तुका आर्गां दिता ह्या दिसा खातीर. तुवें आमकां तुज्या नांवान एकठांय केल्यात. आमच्या काळजांत संतोष हाडून तूं आमकां तयार करताय तुज्या सांगाताक तुका मेळूंक, तुजें उतर उलोवंक, तुज्या सांगाताक वेळ काडूंक. जसो तूं ह्या संवसारांत त्या शिसां बाराबर तूं आसलोय आनी सगळी तुजी पोरजां तुजें उतर आयकूंक एकठांय जाताली, तशीच दुनिया हे वेळार तूं आसाय आनी तुज्या नांवान आमी तुज्या सांगाताक आसा. कित्याक तुवें म्हटलाय तुमच्यान म्हजे विरीत कांयच करूंक जावचें ना. तुमी म्हज्या सांगाताक सगळें करूंक जाता. कित्याक तुवें म्हटलाय म्हजे सांगाताक येयात, म्हजे सोरशी येयात, हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हशी पोरजां. दुनिया खरेंच हे वेळार तुज्या नांवान आमी एकठांय जाल्यान देखून तूं आमकां भरताय तुज्या मोगान, तुजे जाणवाय दिवन, तुजे उतराची शिकवण दिवन आनी तुजो सांगात तुवें आमकां दिवन आमच्या ओतम्यान. देखून बापा हे वेळार तुज्या पुता खातीर आमी काळजांतल्यान तुका आर्गां दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवें. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise Jesus. Praise Testimony God. कोणागे हाय तू? देवा आर्गां दिया. वय. Praise Jesus. म्हजी हा Praise Jesus. आमकां कितें जाता, आमकां बासीनू पास आसता वोसोन येवपाचो, आमची स्पेशल बस आनी आमकां पास आसता. सो मंडे हांवें कितें केलें, हांवें बॅग चेंज केलें आनी ते बॅगान भायल्यान चेन आहा म्हणटोर हांवें पास काडलो आनी ते बॅगान घायलो हांवें म्हाजो बासीचो पास. आनी आमकां कंडक्टर न्हू सदां चॅक करपा येता. सो मंडे म्हाजो हाफ डे आहलोलो, म्हणल्यार हाफ डे वयतले कारणा लागून, आनी ते बॅग हांवें जेवणाचें व्हरोना. म्हणटोरी हांवें बासीन गेलें, हांव बसलें आनी एक एक दिसा आमकां कंडक्टर येता चॅक करपा ते पास आहाय जाल्यार. सो एक कंडक्टर कितें जालो ते दीस येता तो केन्ना पास दाखय म्हणना, आसा आनी ओय आसा म्हणटा. म्हणजे ते दीस येयलो तो हो कंडक्टर जो केन्ना चॅक करना पूण फकत विचारता पास आसा न्ही म्हणून. हांवें म्हणलें वय आहा. आनी म्हाका स्थितीन ना म्हज्या बॅगान ते दीस पास हांवें घालूं ना, कित्याक हांव हाफ डे येता म्हणटा तें जेवणाची बॅग हांवें व्हरोना. सो जालें म्हण तुमचे तोंड वय म्हणलें आनी आमी गेली बस केली आनी आतां हाफ डे येता घरा. हाफ डे येता आसतना हांवें आतां बांबोलीसान म्हाका आतां मडगांव येवपाची बस धरपा जाय. तेन्ना म्हाका उगडास येयलो, वयतात तेन्ना म्हाका उगडास केलो, पास तुज्या बॅगान ना म्हणून. तुज्या बॅगान पास ना. चट करून म्हाका स्थितीत जाला, हा वय बॅगा म्हज्या पास ना जाल्यार जेजू म्हणलें तुवें म्हाका सकाळीं राखलें मरे म्हणलें. आतां Praise पर्स हांवें काडलें, बॅगांतली पर्स काडलें. तो आतां कंडक्टर म्हाका चॅक करूं येयलो जाल्यार म्हाका तेका सांगपा की हांव पयशे दितोलें म्हणून, कित्याक ते चॅक करूं येताय न्हू दुसरी बसीचे म्हणटकूच. सो थिंग पावनाका कंडक्टर फाटीं गेलो आनी मोकोड्यान विचारूं ना, पासूय विचारूं ना, ना म्हूण पयशेय विचारूं नाय. तो काडलो फाटीं गेलो. God. तितल्याच हांवें पवित्र आत्म्या सांग, पवित्र आत्म्या हो आतां कंडक्टर फाटल्यान गेला पूण तुवें म्हटलो म्हाका भिये नाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा. हे वेळार पवित्र आत्म्या हुंय ते कंडक्टराकूय तूं राख आनी म्हाकाय तूं राखता म्हूण म्हाका खात्री आहा. पूण तरी पूण पवित्र आत्म्या म्हाका तुज्या हातीन घालता. हुंयचो टीसी हे बसीचेर चडची ना आमकां चॅक करपा. म्हाका ओ कित्याक मोदें मोदें खंयचे टायमाचेर टीसी वयत मोदें चडटाय आनी विचारताय तिकेट दाखय म्हणटाय, पास आहा जाल्यार पास दाखोवपाचो. म्हणल्यार पवित्र आत्म्या सांगलें, पवित्र आत्म्या पयलीं हांवें त्या कंडक्टराक घायलो, ह्या कंडक्टरा म्हणलें तूं राख, कित्याक तुंय म्हाका राखलां, कित्याक पास आहा मोकोडे, हांवें फूट मारलो ना, पास आहा म्हजो यो वचपाचो. पूण देवागे काम कितें जालें, त्या कंडक्टरान म्हाका विचारूंकूय ना तिकेटूय दी म्हणून, ना म्हूण पासूय दी म्हणून. तो फाटल्यान गेलो आनी म्हाका येवंकू ना विचारूंक. पूण हांव जाणा हांव स्वतान आहा पूण तो नोको न्हू.
पूण हांवें पळयतात मेसांनी पळयतात न्ही तूं मातशें तेका राख आनी म्हाका राख आनी बस स्टँड मडगांव पावली म्हणसर खंयचो टीसी चोडको ना आमकां चॅक करपाक आनी खरें न्हू खंयचो टीसी चोडो ना हांवें अशीं जेजूक आर्ग जेजूक केदें व्हडलें काम केलें रे तुवें म्हजें म्हणलें Praise God. Praise Jesus. प्रेज गॉड जेजू म्हणलें तुका Praise आर्ग God. दिता Sweet Jesus. पळय तें आगे काम Wow. कशें तें हांवें इतल्यान असो Praise God. भावार्थ असो वाडले असो जेजू कितें तूं कोत्ता दिश्टी पडना त्यो घडयो दिश्टी पडोश्यो जातात आनी हांवें आर्ग दिली त्या Wow. वक्तार त्यापासून Praise जीस God. पयले आमकां एक रेवल्युशन दिलें जीसस इज द वे द ट्रूथ एंड द लायफ तेणें तुजो हय रस्तो थँक्यू Amen. हा ते केलें तेणें तुमकां Praise राखलें God. एवरी Hallelujah. मिनीट Thank you, जान Jesus. थँक्यू Praise होली God. स्पिरिट Praise Jesus. आनी कोण आहा? अशें कोण काल म्हाका जालें जाणो आमगे ट्युजडेयाचें सेशन आसोता आनी आमी सोगलीं एक एकलो टर्न घेताय आनी शिकोयताय सो काल कितें जालें हांवें बूक केलें कोणाक लायक यू नो आनी तें म्हणजे आहा तेका मॅसेज धाडटा रिमायंड करपाक तूं हे ट्युजडे तूं आहा सो तेका मॅसेज धाडली आनी तें म्हणपा लागलें ओके सगळें ओके बी म्हणलें आनी ट्युजडे सकाळ मॅसेज धाडली कोइन्सिडंटली दोतोराको अपॉयंटमेंट केलो तो आपणागे अपॉयंटमेंट म्हणपा लागलें तेच टायमार आपयला आनी आपणाक जाय तो गरजे अपॉयंटमेंट सो तो अपॉयंटमेंट आतां तेच टायमार थिंगा आयलं निखर म्हणल्यार हिंगा सो सारको त्या टायमार 5 मिनट्यो अशें तशें जातोलें हांवें म्हणलें आतां कितें करया बरें ना कोणूय ना जाल्यार मागीर मुगे टर्न सो आतां हांव रेडी जातो जाल्यार मुगे कोण गोंयच हांव फ्रेंड येयला हिंगा आनी ते म्हणपा लागले आपूण आज राती वयता आय हॅव टू कम एंड विजीट यू आतां नाका म्हणटलो सो ते म्हाका राती येवपा मेळना सायब हांवें म्हणलें या कम 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 कांयची डिफेक्ट दाखयलें ना काम म्हण बरें हा मागीर आतां कितें करपा जाता थिंग कोण येयलें जाल्यार म्हाका लॉग पासून करपा फ्लावी बी घालता म्हणटा लॉग इन करपा मेळना सो हांवें म्हणलें प्रेज गॉड जात म्हणल्यार आमगे फातिमा दुसरें फातिमा वाज सिस्टर लिंक धाड म्हणपा लागलें सांगिल्लें प्रेज गॉड बेगीन लिंक धाडलो तें येयलें हांवें म्हणलें फातिमा आज टिचींग करपाक कोण ना तूं कर तुका पवित्र उलयता ते भाशेन टिचींग कर म्हणलें तेका सारकें स्पॉटार गायलें यू नो सारकें ते स्पॉटार हांवें म्हणलें कोण ना टिचींग करपाक तूं कर म्हणलें चल आनी हांव मातशें भायर सरता म्हणलें सो प्रेज गॉड एंड रियली तेन्ना नाई म्हणना शी सेड ओके बरें पवित्र कितें उलयता तो चोया आपूण कोत म्हणपा लागलें सो इट वेंट वेल डिडंट इट फ्लावी Yes, sister. Jesu arga. प्रेज गॉड जेजू आर्गा आनी आतां जोनिनान मुळटे भाशेन आमी कितुली स्पेशल तें काम तर आमगे न्ही देवा गेलें आमकां हुस्केपाक कसलीच गरज ना तो सगळें आपणागे ठाक ठीक कोत्ता सगळें बरे भाशेन कोत्ता आनी खरें आमगे आनी हांव म्हणटाच आतां जोनिना आपण आशिल्लें ते भाशेन म्हाकाय हांसूं येयलें हांवें म्हणलें तूं सारको चॅम्पियन सारको होली स्पिरीट तूं सारको चॅम्पियन आपणागे काम सारकें कोत्ता सो आय फेल्ट रियली I feel it and I smile when I feel it एश कोन्न जालें म्हणटरी हांवूय हांसोता मागीर तो हांव इमॅजीन कोत्ता तो हांसोत आसता म्हूण तो कितें जालें कितें न्ही प्रेज गॉड थँक यू जीसस जेजू आमकां सांगता न्हू सिस्टर हांव केन्नाच तुमकां सोडची ना म्हणून तो हय आमकां खबर Amen. आमचो विश्वास Amen. आनी हांव केन्नाच तुमकां लॉजीक घालचो ना हें आसता म्हजी तोंडा उतर हांव एक टायम न्हू Yes. सिस्टर हांव जॉयन जाली प्रेयिंग इन टायम फर्स्ट टायम हा आनी तेणें सांगलें म्हाका वायट बूक वाच म्हाका एखाद्या फ्रेंडान सांगलें तो वायट बूक धर बट हांव ना कोण फर्स्ट टायम न्हू एंड जीसस होली स्पिरीट डोंट पुट मी इनटू शेम आ म्हणलें मागीर तेणें म्हाका म्हटल्या उपरांत मागीर तेणें ती टर्न पेज केलें म्हाका सांगलेलें पळय तें एंड आय रेड सी तितूंतल्यान म्हाका तितलो म्हजो Wow. विश्वास सुबेज लायक Praise फेथ God. स्ट्रॉंगर फेथ जाला Praise Jesus. So beautiful. And you know, देवान आमकां विंचून आज ताजेरी उलोवया आमी जोनिनान बरें स्टार्ट केलें आतां प्रेज गॉड आतां हांव चिंता येता वेळ कितें टॉपीक काडया म्हण
अशें करून बरें आनी मारियानूय तेंचे म्हणलें आमकां विंचून काडलें उलया थजेरी वय सगळीं वय आमी देखून येयलें न्ही हिंगा आपयन हाडलें म्हणून Really, विंचून testament. काडलें Sister, ओके मागीर दी मुगो brother Sukoroguli, घालता. ओ या घाल 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 बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक आर्गां दिनवास भाव भयणांनी म्हाजी मिलाग्र हांव सांगूंक सोदतां तुमकां सगळ्यांक मिलाग्र म्हणल्यार रेशलाक म्हाज्या चेडवाक पयर फाटीं तें खेळोंक गेल्लें सयकोचे तेंचे हितून सो तेका देवान बरे गूण दिल्या फुटबॉल खेळपाचे आनी तेका बरो प्रायज मेळ्ळा बेस्ट शूटर ऑफ मॅच म्हूण दिला तेका सो देवाक बापाक Praise God. पुताक आनी पवित्रात्म्याक आर्गां दिता दिनवासता हे देवान बिजमीत केल्ल्या पासत आनी तो जायतीं करीता तेजे सोबे आमचे जोणेकल्या सोबेंय करता तेच भाशेन चेड्या पासतूय चेड्याकूय म्हणजे चेडनाक देवान जायत्या देण्यांनी भरला आनीक कुरपेन भरला तेका शिकपान देवान सगळी टॅलंटेड दिल्या आनी तो हुशार देखून हांव देवाक आर्गां दितां आयज तेजो जल्माचो दीस चेडनाचो तेजे पासत देवाक आर्गां दितां Praise महिमा God. दितां वाखाणटां ह्या म्हाज्या दोगांय भुरग्यांक देवा बापान जायत्या देण्यांनी भरल्या तेच परी म्हाकाय म्हाज्या बायलेकूय सगळ्यांक आमचो घराबो देवा बापान उपोर बेळसांवांनी भरला तेजे पासत हांव बापाक दिन वासतां आर्गां दितां आनी तुमी जाणा आसतली हांव कोण तो सुकोर प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस Praise Praise God. Jesus. Praise- Praise praise- God. Jesus. पवित्रात्मा सारकें सोंपी कोत्ता जिवीत आमगेलें प्रेज गॉड थँक यू जीसस बिफोर यू स्टार्ट टू कॉमर्स करच्या कॉमर्स करच्या पयलीं हांव एक सांगूंक सोदतां जोनिनान सांगला न्हू आमकां देव को आमचे ऑलवेज हांव एक दीस न्हू हे वाजूंक कितें वाजूंक बायबल ते जोशुआ चॅप्टर येयलो हा आनी वाचता वाचता फर्स्ट जोशुआ 1:5 म्हाका ते येयलें जेजून कितें सांगलें नो वन शॅल बी एबल टू स्टँड अगेन्स्ट यू ऑल द डेज ऑफ युअर लायफ एज आय वॉज विथ मोझस सो आय बी विथ यू आय विल नॉट फेल यू Amen. ते म्हाका सिस्टर वाजिना फुडें एकूच टायम वाजिना फुडें म्हणजे ते कावजान गेलें उतरां म्हज्या कावजान बोललें तें आनी तें म्हाका हांव पयलेंच म्हणटा जेजू त्यान म्हाका हें प्रॉमीस दिलें तर हांव आतां न्हू ही भियेना हांव ऑलवेज रिमेंबर देवाक तेणें म्हाका प्रॉमीस दिलां सो यू आर विथ मी नायदर आय एम ऑफन आनी काल आमचें कितें आमी न्यू शिफ्ट जाल्या न्यू बिल्डींग मीन न्यू प्लेस ओल्ड सोसायटी आमची रिडेव्हलपमेंटाक वता तर आमकां 9 o'clock 8:30 आमकां 7:30 फोन येयलो 9 o'clock मिटींग आहा म्हणून येयात आनी अहमदाबाद खूब पावस पडटा हांवें हें सांगलें पावस ना आमी येता नाजाल्यार येयना ओके म्हणलें तूं जाणा सिस्टर पावस बिलकूल ना आमी वोसोन येयली मिटिंगाक आमकां ऑलवेज म्हणटा जिजस आर्गां तुका दोन तेन्ना म्हाका सुकें येलें आनी आमकां राखलें सुकें हाडटलीं विथावट रेन इगोर्जे वयताना तेन्ना तशेंच म्हणटा पावस आनी त्यान आमकां सुकीं येयलीं पावस नासतना बरे भाशेन हाडली मिटींग बी काबार सगळ्यांक काबार हांव म्हणटा आनी आमी भितर सरले उपरांत पावस पडलो Praise कितलो देव God. आमचो बरो मोगाल न्हू आमकां राखता ते आर्कान जेसू Jesus. प्रेज गॉड आर्कान जेसू वाव प्रेज गॉड आर्कान जेसू सो आयज आमी हेच भाशेन हेच जाग्यान या हे लायनीकूय या सारकी Amen. सो आमी पयलीं कोण आहलीं तेंचोय मिसा गेलीं रेतीर केलें हें केलें तें केलें तेर्स केलो आनी सगळें रिलीजन केलें सगळें पूण लेडू तें उतर आमचे भितर येयलें आतां मारियान म्हणले ते भाशेन तें उतर वाट तें उतर जिवीत तें उतर सोत
यू शॅल नो द ट्रूथ, तूं सोत जाण जातले आनी सोत तुका सोडयतले, सोडवून दितले. यू शॅल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. एंड तें उतर आमचे भितर येयलो तशें तें उतर जिवीत जालें. कितकोन जिवीत जालें म्हूण आमकां खबर ना. आमी लडू लडू बदल्ली. सो आयज आम उलोवया ती जोरी देवान आमगे डेजर्ट आहलोलें, कितें म्हणटाय ताका, ओरोणे, विल्डरनस, डेजर्ट, तितून आमचे भितर जोरी फुटयली. सो हें म्हगे इमॅजिनेशन. ओके, जोनीन तें स्टार्ट केलें आनी सारको तो टॉपीक हें जालो. आतां काल आमी भुरग्यां शिकयलां, काल आमी भुरग्यां शिकयलें तें कॉप हिंगा आहलोलें. आतां पवित्र आत्मोचें काल आमी भुरग्यां शिकयलां, भुरग्यांगे क्लास केल्या. ओके, आनी तांकां आतां भावार्थ कितको शिकोवपाचो. सो हांवें पवित्र आत्मा म्हणपाक लागलो कॉप हाड. कॉपां शिकोय तांकां कितकोन कॉप रीत आहल्या बोत्त तें. सो हांवें कितें केलें, एक बाटली घेतली उदकाची आनी कॉप घेतलें आनी म्हणलें तूं इस्कला समज कांसा जावन येयला, तूं आमी उदक मागोता, तुवें बाटलो येयली ना उदका इस्कलाची, इस्कला. सो तूं उदक घेवन येयल, ग्लास घेवन येयला आनी तूं म्हणलें उदक मागोता. मामी कितें कोत्ता, तुका इतलेंशें उदक दिता. राग येवपाना, तें उदक तुका जिबे पासून पावता ना, पावना. सो मामी मागीर इल्लें बोत्ता 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 आनी तें मागीर ओवरफ्लो जावपा पावता. Amen. कळ्ळें. सो हांवें तांकां सांगिल्लें, हें रिते कॉप तुमी, आमी, आमकां कांय खबर ना तेदो आमी रिते आसताय. होय. मागीर आमकां इल्लेशें मेळटा, मागीर आमकां आनी जाय, तान बागलो ना, आनी जाय उदक. सो मागीर इल्लें जाता, इल्लें सुबेज जाता. मागीर आमी एकमेकांक उलयताय आनी इल्लें सुबेज जाता उदक. आनी मागीर माप बोत्ता. माप बोल्ले म्हणटरी तें ओवरफ्लो कितकोन जाता, माप बोत्ता तितूलें आमी दुसऱ्याक उलोवपा लागताय. दुसऱ्या सांगताय देवा खबर. आमगे जिवितांत कितें जाता तें आमी दुसऱ्या सांगताय, आमगे टेस्टिमनी सांगताय. आमी माप आमगे बोत्ता. आयज म्हाका रेवलेशन कितें जालें, हें कॉप. आतां समज हांव तितून चाव पितां आनी तें धुयनासतना थिंगा दवरता, पोत्तून आनी चाव पिता, पोत्तून आनी चाव पिता. कॉपां आसतात कितें जातलो, काळे बेश्टी जाता, जातात. हाड जातालें. आतां समज देव त्या कॉपान चाव पिता, देव त्या कॉपान, देव व्हडलो रोचणार, तो राजा. ताका कोण हे कॉपान चाव दिवपा ना, तें कॉप धुवपा पडटा. आनी आमी पवित्र पुस्तक तेंच उतर सांगत, तें कॉप तें आयदन तो धुयता, निवड कोत्ता आनी तें आयदन आपणागे उजाक तो कोत्ता. सो आमी एक मेडे कॉप आहलोलें पयलें, रायट. आतां तें कॉप आमी तें उदक घान, देवागे उतर म्हणटा जॉन 15:3, आपणागे उतर उलोयलें ते भाशेन आमी निवड जाताय. तें घालपा 15:3. सो हो एक बेश्टो एग्जाम्पल जालो स्टार्ट करपा. हिंगा आहलो म्हण घालया म्हणलें, चल. सो हे भाशेन आमकां देवान हिंचून काडली. ओके, देवान हिंचून काडले. चोय घालबाय 15:3. सो हें आमी एक कॉप, आमगे काडीस एक कॉप, आमगे जिवीत एक कॉप. आनी आमकां सगलो हो संवसाराचें वस्तू त्या कॉपान भरले आनी ते वस्तूनी तें कॉप मेळ जाता. कितें आमी पोत्तून पोत्तून तेंच उलयताय, पोत्तून पोत्तून तेंच खाताय, पोत्तून पोत्तून तेंच जेवताय, पोत्तून पोत्तून तेच जाग्यार वयताय, पोत्तून पोत्तून तेंच, आनी दुसरें कांय ना. आमकां उलयता जाल्यार आनी दुसरें कांय ना, टॉपीक ना. केशा गो तूं खंय गेलें गो, हें केलें, मागीर तें टॉपीक चोय आमगे पयलीं केसो आहलें तें आमकां उतर नासतना. आतां देवान तें भितर आहलो तें लेडू लेडू तें उतर भितर सरलो तशें तें कॉप साफ केलें आनी कोरीत आहा तो वावर तेगे चालू आहा. सो वाच गो बाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां त्या उतरा वरी तुमी नितळ जाल्यात. ऑलरेडी जालें. एक उतर उलयता त्या उतरा वरवीं आमी नितळ जालीं. ऑलरेडी जालीं, गॅरंटीड.
आणि हिंगा सकल तो आमकां सांगता तें आमी म्हणलां पयलीं तेंय वाची आतां हाय न्ही 15 7 वाचया नो 15-16 सो आमी सगळीं जाणायता इफ यू अबायड इन मी तुगे उतर म्हजे भितर करून सो तें उतर आमकां साफ कोत्ता त्या कोपा भाशेन आमकां निवड कोत्ता आमगे काळीज निवड जाता तें उतर आमगे काना आयकिल म्हणटकीर आमगे काड जावं वयता काड जावनाक तें भायर सोदता आनी देवागे मोग त्या कोपां भितर सोदता Amen. आनी तो मोग इलोसो बोत्ता आनी तें ओतोता आनी ओतोत तेदोन दुसऱ्या दिसती पडटा आवय तेगे कोपान तूं कित बरें भायर सोदता काय बरें येता तेगे तोंडान तूं उतर भायर सोदता काय बरें करून देवागे उतर तें शिकयता अशें कोन्न आमकां देव विस्मीत कोत्ता आमचे वरवीं आनी मागीर आमी तेका हांसताय तूं हें केलें तुवें काय बरें केलें चोय जेजू ताणें आमगे नागे पास पासून चोयलें ना मरे तो गेलो जेजून तुजे पासत आंच पडवे धाडले तो Praise तुजे Jesus. मुखार गेला तुगे वाट क्लियर करपाक तूं कुस्क ना जावपाक सो हिंग चोय 15-16 कित्या हे भाशेन आमकां जाता आमी बेश्टी न्ही आमी बेश्टी ऑर्डिनरी म्हण न्ही 15 सोड कित कोन्न वाचीत तेंचोय 16 वाच बाय तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्या आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे वेचन आनी फुलां दिवचें फोडां दिवचे फळां दिवची तशींच फळां अशें म्हजे नांवान बापा कडेन तुमी मागात तितलें तुमकां मागतात तितलें तो तुमकां दितलो ओय आतां तें कोप कुशी आहलोलें तें कोप कोण उजार कोन्न आहलोलो तें कोप मेड्या आहलोलें तें कोपाक कोण चोय नाहलोलो पूण देवा तें कोप दिसती पडलें आनी देवा तें कोप उजार करूंक जाय पडलें आतां तें कुशी आहलो फुडें देवान कित केलें तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विंचून काडलें आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात कित्या नेमल्याय तुमकां की तुमी वेचीं आनी फोडां दिवची तोगतात तसलीं फोडां अशें म्हजे नांवी बापा कडसून तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो आनी दिता जोनीना खबर पासून ना भितो कार्ड आहा म्हूण कार्ड ना म्हूण ओय आहा मुगो ओय म्हणलें पवित्र आत्म्यान ताणें वय म्हणलें ताका खबर ना पवित्र आत्म्यान उगडास केलो तुगे बॅगा होरें म्हणल्यार कार्ड ना तूं कांय साल्वार केलां ताका नासलो ताका उगडास करपाक पूण ताणें उगडास केलो ताका प्रेज गॉड सो हे भाशेन देवान आमकां विंचूनू काडलो न्हय देवान आमगे कोप दिलां आख्खेंच कित्याक तें कोप घेवन तो आपूण उजार करपा रावता तें कोप तो आपूण उजार करपा रावता आनी सगळीं आमी एक भाशेनी जिन्सावार गूण गायले ताणें आमचे भितर आपणा आमचे भितर इतुले गूण गायले आमी तेजो कितें म्हणटालीं 2 Corinthians 4:7 घाल गो बाय 4:7 दिसत म्हाका तें हय माती आयदनां आमी माती आयदनां पूण तें माती आयदन बेश्टी मातये न्ही ती ते मातये आयदनांत क्रेस्काय गायलो हा देवान ते मातये आयदनां क्रेस्काय गायलो हा 2 Corinthians 1 it is so 2 Corinthians 5 only, sister. yeah correct yeah correct praise God कोण फ्लुएंट आहाय ती हांव वाचाय मुगो मातशें सगळीं मारिया बाड्या लोक वयताय ती 2 Corinthians 4:7 पूण आमी फकत मातयेची आयदनां आनी हे बांदार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा म्हणटच ही आमकां दिल्ली वर्ती पदवी आमचे थावन उपजना ती सगळीच देवाची आमेन praise God
आयदनां मातयेची ठोको पडल्या फुटपाची, पूण भांडार भितो आहा, भांडार भितो गायला म्हणटोच आमकां दिल्या ती व्हडली पदवी, पावर, वाव. आनी आमचे ताव येयना ती तो पावर आमगेली, आमी नांव जोडीत, आमकां भितो आमचे भितो करप्ट वत आहा जाल्यार तेंगेन आमी नांव जोडीत. तो पावर एक आनी एक देवा गेलो, ती पदवी देवा गेली, पूण आमी माती आयदनां आनी तेंतू तेणें भांडार गायला. देखू आमकां सोदून हाडलें पोड दिवपाक, देखू आमकां वेंचून काडलें. मागीर देवान कितें केलां? देवान एक बरें काम केलां. आमकां सोदीत 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 तो हिंगा थिंगा गेला. मागीर आमी मेळ्ळी तेका. मागीर आमी कितें म्हणलें? वय सायबा हांव येता. म्हणलें ना, मुगे घर काडूं जाय, मुगे रान्नीचें शीत आहा, मुगे हें आहा, मुगे तें आहा, एक्सक्यूज दिले. पूण तो पासियेंसान सोदूंक गेलो, सोदूंक गेलो, सोदूंक गेलो. कित्याकू? ताका आमचे भितर बरो वावर करूंक जाय आसलोलो, आमचे भितर बरें काम करूंक जाय आसलो ताका. मागीर ताणें कितें केलें? विंचून काडली न्ही आमकां, विंचून काडलो तशें फिलिपकार 1:6. सो तो मागीर काम सुरू केलें. पयलीं एक उतोर आमी आयकिलें, अरे वाव, देव हे भाशेन सांगता, जेजू म्हाका हे भाशेन सांगता, जेजून म्हाका विंचून काडलां, जेजू वाट, जेजू सोत, जेजू जिवीत. तें उतोर चोय काम करूंक कोमेस केलें. आतां हिंग चोय कितें सांगता? वाचय. तुजो आनी म्हण तुजो आनी म्हजो एकूच भावार्थ, तर हो भावार्थ दाखोवंक क्रिस्ता पासत कितलें बरें आमच्यान करूंक जाता ताची पूर्ण वळख आमकां मेळून म्हूण हांव मागतां. देवान तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला, तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस येय पर्यान हो वावर शार्ती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आमेन. Amen. हो वावर आमचे भितर कोमेस केलो. आमकां कांय न्ही. आमकां चोय जोनेना उलयलें, मरिया उलयली, आमी उलयताय. एलिजायेन सोदां टेस्टिमनी दिता. सो जॉयफूल, संतोष बरी तें काम करपाक. देवाक खात्री आहा आमकां बेश्टें हिंचून काडनाय. आपूण बेश्टें भांडार तितून भितर गायल ना. तें माती आयदन जावं थिंग कुशी दर जाल्यार कोण म्हणपाना तितून कितें आहा म्हण. पूण देवागे भांडार आहा म्हण आमी जाणोय. जाल्यार आमी आमकां कोट्टा न्ही देव आमकां कितको उजार करता. आमी लिपून कित्याक रावपाचें? देवागे उतर आयकून बेश्टें वचून आयकिलें, गेलीं, परतून येयलीं दुसरे फाटी. कितकोन तो वावर प्रोसेस जातलो, कितको तो वावर शार्ती पावतलो, देवान कोमेस केलो तो वावर कितको काबार जातलो, आनी कोण काबार करतलो? तुका विंचून काडलां तें तुगे काम. तो भाटा कुडको आर्किटेक्ट तूं. तो बोंगलो कितको वयसतलो तुगे काम करना जाल्यार? कॅन यू इमॅजीन? हे भाशेन देवान आमकां सोदून विंचून काडलें. मोलादीक भांडार काय ते माती आयदनां भितर भरल्या. तें कोप धुयलां, सारकें निवळ केलां, चकचकीत, क्लियर. And we are still work in progress. आनी तो कोत्त म्हणना, तो म्हणटा आमी म्हणटाय वी आर वर्क इन प्रोग्रेस. तो म्हणटा ऑलरेडी केलें, तुका ऑलरेडी धुयलें, निवळ केलें म्हणटा. सो आतां आमी आयजाया 43 या. आयजाया 43 हो एक बरो चॅप्टर जाणो. हो एक चॅप्टर कितें तितून सोगळें तुका दाखयता. वय तो नांव घेवन आपयता. हो रे नांव घेवन तेणें आपयलां. आतां सात कितें सांगता तो चोया. आयजाया 43 verse 7. I think it's 7. Okay. Yeah. Everyone who is called by the name.
येस. सो कोण वाचिता? सो आमकां उगडासान देवान सोदून काडलें. ओके, वाच. कारण 7 कारण तांकां सगळ्यांक म्हजें नांव दिल्लें आसा. म्हजे मोहिमे पासत हांवें तांकां रचल्यांत. तांकां हांवेंच आकारून काडल्यांत. ती म्हज्या हाताची रचना. आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise प्रेज Jesus. गॉड. आतां कित म्हणटा चोय? तांकां सगळ्यांक आपणागे नांव दिलां. म्हजे मोहिमे पासत बेश्टी येयलो नाय तुमी. बेश्टी हितून काडलो नाय आमकां. तागे मोहिमे पासत तो संतोष बरीत जाता. तो इतुलो खुशाल जाता. इतू संतोष बरीत जाता. आपल्यागे मोहिमे पासत हांवें तुमकां रचल्यां आनी तांकां हांवें आकारून हाडल्यां आनी ती म्हज्या हाताची रचना. मागीर तूं प्रिन्सेस कित्या जावपाना? तूं कित्या मातयेंत धूळ उडतली? तें भांडार तूं लोकांक कित्या दाखोवपाना? तें बरें तो जोगली पयन धूल तो थिंगा ते मातये आयदनांत कित्या तूं घान शो मारपाना? आपूण केलो म्हणटा तुका. तूं आहा ते भाशेन तूं एक थीक मोल्लादीक तुका आपूण रचील म्हणटा. आपणागे नांव तुजें घायना, तुजी शिक्क मारला. इमॅजिन कोर. तूं तें कॉप कुसलोलें आसलोलें कोण चोय नासलो जाल्यार नो प्रॉब्लम. बट गॉड देवान तुका इंचून काडलां तें कॉप आनी बरें धुयलां निवड केलां आनी आपूण उजार कोत्ता तें कॉप. आपल्यागे उतर तुगे तोंडाक घायलां आनी तुका धाडलां. तूं कोणागे नांव घेवन वयता? देवागेलें. कोणागे उतर उलयता? देवागेलें. कोण तुका थिंग पावयता? देव. तुगे कार्ड थिंग बॅगान ना म्हूण कोण लिपयता? देव. तुजे मुखार कोण वयता? ते कंडक्टराय दड कोण बंद कोत्ता? देव. तूं कित कोत्ता? ना आनी मागीर तोरी तूं उगडास जायना. मागीर तूं उगडास कोण कोत्ता? आगो ते बॅगां कार्ड ना. देव. All he does is, even if आमकां उगडास नाल्या पासून तो आमकां उगडास कोत्ता. चोय तुजे पासत हें केलां आनी आमकां कितू खुशाल जाताय. आमकां कितू संतोश बरीत जाताय. मागीर सोकोलो एक चॅप्टरां 19. सो एक चॅप्टरां तो सोकोल चोय आमगे कितू आमी कितें कोत्ताय तें आमी सोदां सारकें म्हण कोन्नाय. आमकां देव म्हणटा तुमकां आपूण निवड केलें पण आमी जाणोय आमी भितर कोण ती. तो आमगे पात आहाय ती लिपयता सारको पॉलिश कोत्ता तांकां. पण आमी जाणोय भितरल्यान पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता तो आमकां सांगता. आमकां जायतें वर्क इन प्रोग्रेस आहा म्हण आमी जाणोय. पण हिंग कित म्हणटा चोय 43:19. I am about पळयात. to do great things. And now पळयात. एक नवें कर्तूब हांव करूंक वेता. तें घडून येता. दिसना तुमकां? ओय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. पडोंग जमनींतल्यान नदी वा वशो करता. Praise God. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां तो काम कोत्ता. आमी म्हणलां काम सुरू केलां म्हण तेणें ऑलरेडी काम सुरू केलां. जाल्यार तें काम आमचे पासत सुरू केलां, आमचे भितर सुरू केलां. त्या माती आयदनां वस्त आहा ती सुरू केल्या कॉमेस करपाक तो आतां उगडपाक कॉमेस कोत्ता. तें सगळें जाग्यार घालपाक कॉमेस कोत्ता. आमगे काम आमकां वेंचून काडलें. आमी तें उतर आयकून आमगे जिवीत बदलना. आमी त्या उतराक काम दिलां. आतां तो म्हणटा तरी पूण पळयात एक नवें कर्तूब हांव करूंक वेता. तें घडून येता तुमकां दिसना म्हणटा. खंयचें तें नवें कर्तूब? तें अरण्यान आपूण म्हणटा जोर कोत्ता.
हांव एक ओरोण्या म्हणटा रस्तो कोत्ता. ओरोण म्हणल्याचो इमॅजिन कर तूं कितें आसता तें आमी पावलो नाय. पूण यू नो दोंगराकूच वयले एक रस्तो ना आड कुशीन वचपा पडटा. आतां तें ओरोणें डेसर्ट कांय ना थिंगा. थिंग म्हणटा रस्तो कोत्ता आनी म्हणटा नदी. नदी कितें म्हणटाय तेका जोर व्हाळ करून जाता, जोर करून जाता डेजर्टान तूं बेश्टे मनशाच्या न्हू. ना. तो देव देवाच्या कितेंय करपा जाता. देवाच्यान आमकां आहा ते भाशेन गुणान जाय ते भाशेन करपा जाता. देवाच्यान आमी इंगासलोलीं ती वयर पावपा जाताय. देवाच्यान भिकार आहा तांकां व्हडले प्रिन्सेस करपा जाता. म्हजे भाशेन तुजे भाशेन. सो दीस इज आवर गॉड. हो म्हणटा हें काम कोमेस कोत्ता दिसती पडना तुका कित्या बेजार जाता. सोंसणीकाय गे म्हजेर फोकस कर. म्हाका सोदूं यो. हांवें हिंचून काडलें म्हूण तूं समज. म्हगे उतरां कान दी. तुका पूण केन्नाच सकयल पडपा दिवपाना. तुजे मुखार कितें वायट आहा जाल्यार आपूण पयलो वयता. सगळें आमी वाचिलां देवागे उतरान. तो पयलो वयता कित्याक त्या दुस्मानाक तो पयलो फेस कोत्ता. तेंक कितें आडकुडे आहा ती पयली तो मोडटा. सिंपल टेस्टिमनी आज. बट लूक एट दिस. हाव अमेझिंग हाव गॉड देव आमकां कितें करून शिकयता ल्हान ल्हान वस्तूंनी. यू नो हिंग आमी काल मंगळारा भुरग्यांक कितको शिकोवपाचें कितें शिकोवपाचें कित्याक भुरग्यांगे तकल्यान सारकें घालपा जाय भुरग्यां भाशेन. तें सारकें घान सारकें तें भुरग्या भाशेन थिंग पडपा जाय तें. तो वाटन हिट जावपा जाय भुरग्यागे हितून. तें कितकोन सांगपाचें कितें एग्जाम्पल दिवपाचो भावार्थान तांकां मानपाक. म्हाका म्हणपा लागलो कॉप हाड. तें कॉप घेवन कितें सांगुचें. सो म्हगे इमॅजिनेशन कॉमेस जालें. यू नो तें कॉप ट्रान्सपेरंट आनी रियली म्हाका जायतें हांवें अणभवलें. म्हाका जायत शिकपा मेळ्ळें. कित्याक हांव च्या पिता एक पाटी आनी कॉप थिंगा दवरता. मागीर जाय त्या वखदान धुवपा वयता. माग पूण मागान कांय दिसती पडना. पूण हे कॉपान तर ती च्या घायली ती च्या कितें जातली कॉफी घायल समज खाडे घाल. सो तें कॉप हांव. देवान आपणागे उतर दीन म्हाका निवड केला. आनी तें कॉप कितें जावं आतां आमी कितें चिंतूं कितें करूं आमी देवा उगडास कोत्ताय. देवागे उतर कितें सांगता. तो आमचे वरवीं कितें कोत्तलो आनी आमी आमगे चिंतप बदलताय. हा 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 ना तें देवागे न्ही. आमी जाणूय आतां कितें करपा तें. कोणा कडेन कितकोन उलोवपा तें. कोणो त्रास आहा जाल्यार मुखार वचून देवा उतर कितकोन दिवपा तें तांकां. सो हिंग कितें म्हणटा जोण एकलो आमी तो काम कोमेस केलां दिसती पडना म्हणटा. आमचे जायते त्रास येता तें देवागे उतर जाता म्हण आमकां सोंपी जायना सगळी. सगळी वाट क्लियर आसना. ती वाट आड कुशीन आहा ती तें उतर आमकां शिकयता. आनी तो म्हणटा तुका दिसती पडना ती वाट केली तुका लागून हांव ते हितून डेजर्टान ते कितें म्हणटाय तेका ओरोण्यान हांव जोरी कोत्तलो. तुका लागून म्हाका लागून तूं खंय वयता थिंगा हांव तुजे मुखार वयतलो. तुका कितें ना तें हांव दितलो. तुका जाय तें दोनी म्हाका जाय तें दोनो. तें काम फकत चिंतपाचें तें भांडार तुजे भितर घायल तें हांव उजार कोत्ता. तें भांडार उजार करूंक म्हाका टायम जाय म्हूण. तुगे काम फकत चिंतपाचें देवान आपणा भितर वावर कोमेस केलो. यू नो मागीर आमी उलयताय. आतां उलयनाय आमी पूण आमी सगळीं हिंगा कांय नासतो येयल्लीं. हिंगा आमी कांय नासतो येयल्लीं बेश्टी देवागे उतर आयकपा या देवागे उतर आयकपा या. एक दीस आमी येयलो तशें तें उतर आमकां
आमगे मन नवसून नाही करपा लागले ते उतर आमचे भितर वावर करपा लागले आणि मागीर आमकां भूक लागली आणि तानूय लागली आणि ते कोपां इले उतो आहा ते आमकां पावना जालें आमी एकमेकाको मेळ्ळन फेलोशीप करपा लागली उलयताय एकमेका कडेन आमी जाणोय आतां कोणा उलोवपा तें कोणाको उलोवपा तें म्हाका येदे व्हडले प्रॉब्लेम येयला म्हाका सोंसपा जायना कोणा फोन करचो कोणा उलयल्या आपणा उदो सुबेज मेळटलें कोणाको उलयत जाल्यार मगे तान भागतली हें आमकां खबर आहा आतां आनी कोणाको उलयत जाल्यार देवागे उतर आमकां मेळटा तें सो देखून देव आमकां थिंग पावयता ते जोरींत आपण तुजे पासत ती जोर केल्या कित्याक तुका केन्ना परतून तान लागना जावपाक तुका आपूण आपयना आपणागे काम कन्स करपाक आनी तुजे वरवीं हांव जायते मनशां बरेपण हाडटलो तुजे वरवीं जायते मनशांगेली तान भागतली आनी आमी सगळीं कोत्ता हें काम सिंपल उतरांनी काम कोत्ताय पण तें काम आमगे कोन्नाय आमी आमगे वेळ दिताय ते वेळा पासून तो जायतें कोत्ता तो वेळ आपणा दिवपाक तो वेळ आपूण फ्री दवरता आमचे पासून तो क्रिएट कोत्ता सगळें आमचे भितरलें तो उपजयता तो वेळ पासून तो उपजयता आतां कालच हांवें एग्जाम्पल दिलो ते टिचींग करपाक कोण ना आनी मुगे हितून चोय हांव हितू म्हणटाय ती आयदोन म्हाका कितें जालें ती आमगे सोयरी भितर सरना फुडें हांवें म्हणलें तेच टायमार 5 कितें येयलें ती मुगे 6 ते क्लास म्हाका कितें जाता हांव फ्लावी सांगता येयलें जाल्यार बंद करया क्लास आतां क्लासी दोग जां पासून येयलें समज आतां आमी देवागे उतर बंद कोत्ताय तें मागीर चिंतिलें हांवें पयलीं चिंतिल्लें ना हांवें पयलीं हांव मुगे प्रॉब्लम दिसती पडलें आनी म्हणलें चल कॅन्सील करया कित्याक म्हाका वचपा मेळना म्हणून आनी तेका येवपा वगत जाल्यार चोय आतां हांवें कितें कोन्न चिंतिलें पूण देवान कितें म्हणलें दिस्त फातिमान कितको मॅसेज केली म्हण म्हाका खबर ना हांवें म्हणलें ओके तें हांवें ओगी रावलें हांवें कांय सांगूना तेका लिंक धाडलें आनी भितर सरलो तशें तें भितर येयलो तशें म्हणलें तूं टिचींग कर आनी हांव तेका सांगता तूं टिचींग कर हांव वयतां सो तेका पवित्र आत्मा जाण आहलोलो आपणागे उतर रित्यो वचपाना म्हूण सो हांव आतां हे भाशेन चिंतिता कितें देवागे उतर कितें हांवें वारी जावपाचें हांव चिंतिता मुगे काम कितें आहा तें म्हाका दिसती पडटा मुगे घराको सोयरे येयलें दिसती पडटा हांवें थिंग रावपा जाय म्हाका दिसती पडटा मुगे काम देवा दिसती पडना देव म्हाका तेंकोच्यान सोडून थिंग वतलो ना देव मुगे काम आहा तें सोडून म्हाका थिंग वतलो ना मागीर तें मुगे कितकोन जाता तें देवागे काम देव जाणो कितकोन आपणागे काम आमकोच्या कोन्न घेवपा जाय तें कितकोन आमकां टायम अवेलेबल करपा जाय तो पूण आमगेलें एक काम आमी करपा जाय सगळें सोडून आमी आतां तयार जालें देवागे उतर आयकपाक सगळें सोडून आमगे सिंतीद फकत देवाचें आसपा जाय मॅथ्यू 6:33 कॉमन सगळें खबर आहा आमकां मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा तो सिंतीद सारको देवाचे तर आशिल्लो न्ही देव जाणो आमी पातकां कोत्ताय आड कुशीन कोत्ताय एक फूट मारताय दुसरी कोत्ताय देव सगळें जाणो आमी एकमुख नेणोय आमी कितें कोत्ताय ती आमी हिंगेल म्हणटरी आमी बरें दिसताय पूण हांव कितें पातकां कोत्तें तुमकां खबर आहा ना देव जाणो हांव कितें कोत्ता म्हूण पूण फकत मुगे तर सिंतीद देवाचेर आहा न्ही देव निवड कितकोन करपा जाय तें जाणो आतां आमी जाणोय आमगे भुरग्यांक कितकोन आमी उलोवपा जाय तें भुरग्यां कडेन कितकोन आमी सांगपा जाय तें म्हाका मुगे धाकल्यांक पासून कितको उलयल्या मुगे काम जातलें तें म्हाका बरें खबर आहा सगळ्यां कडेन टाटा कर म्हणल्यार जायना तें ते भाशेन देव आमकां ट्रीट कोत्ता इमॅजिन कराय तुमी चिंतून चोय देव कितकोन आमगे कितें डिफिकल्टी आहल्या पासून कितकोन देव आमकां उलयता कितकोन देव आमकां समजून घेता
कितको देव आमकां आपणागे उतराको पावयता. आमकां कितू प्रॉब्लम आहा, कितू हें जाता, आमी आमगे प्रॉब्लमा उठटाय, पूण देव उतरा उगडास कोत्ता. ती जोर तुज भितू गायले आपणे तो उगडास कोत्ता. कोणाच्या करूं जायना ते हांवें तुजे पासून केलां. हांवें काम कोमेस केलां, काम कोमेस केलें जाल्यार घरा काम घर बांदून कोमेस केलें जाल्यार तुका बरें चकचकीत दिसपाना. सगलें रबोळ आसपा जाय, सगलें मेस आसपा जाय, मोडगें आसपा जाय, सगलें मोडलोलें दडलोलें आसपा जाय, आडकूड आसपा जाय. तेन्ना की तुगे कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जाता. सो हें आमी तेगे कन्स्ट्रक्शन तो आर्किटेक्ट. सो ताका खबर आहा. वाच गो बाये. Matthew 6:33. Yeah. उंच देवाच्या राज्याच्या नेमा पोरमोण्याच्यो आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमच्या व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तांकां दितलो. Praise God. म्हणजे सो म्हणटा देवाचे राज्याचे नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचे व्हडांतलो व्हड हुस्को. तुगे हुस्को हिंगा, तुगे हुस्को आज तेक कित कोत्तो हांव जोनिना कित सांगोचें. आयज तेक केसो फट मातशी आत तेका हांवें मुगे काम केलो ना, म्हाका एक प्रोजेक्ट करपा जाय आसलो हांवें केलो ना. कित कोन्न हांवें सांगोचें मुगे मॅनेजराकू, कित कोन्न ऑल दीस थिंग डोंट वरी म्हणटा. तुगे हुस्को देवाचे दवर. देव तुका टायम कोत्तलो सगलें तुगे काम संवसारांतूं काम तुगे करपाक. देवाच्या राज्याच्या नेमा प्रमाणे जीव तू आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुज्या व्हडांतलो व्हड हुस्को. आनी आयकाय, हें करूं आमी कोमेस केलें न्ही, आमगे सगळीं संवसारा हुस्के हाटलें उरताय. आनी आमगे हुस्के हाय ते तो आपूण आपणा हाती घेता. आमेन. आनी तो जाग्यार घाता सगलें जाग्यार घाता. सो आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. Seek first the kingdom of God. Rest everything will be given unto you. Everything. आतां हांव एक मुगे भयणीको उलयता हांव कळ्ळें. हिंगा ताणें म्हाका फोन केलो आनी तेगे लायफान डिफिकल्टीज जाले तूं चोयलें आनी तें कोणा सांगना. हांव आय एम द ओन्ली, म्हाका सांगोता सगलें म्हाका खबर आहा. आतां तेगे माय बरी ना. आतां तेगे गोवा आतां हॉस्पिटलांक आयला आनी ते हॉस्पिटलांक सयन म्हाका सांगिल्लें तेणें चोय आपणा हे गोवा हॉस्पिटलांक आयला. कोणा सांगलो ना, तुका सांगिलां. ओके फायन. आनी मातशें रावन आपणागे माय बरी ना, आपणा इंडिया वचपा जाय, पूण आपणाको पयशे नाय. सो पयशे नाय म्हूण पयलीं म्हणलें. मागीर तुका आनी एक सेक्रेट सांगत म्हणपा लागलें. म्हाका कोण पयशे दिले, तूं जाणो म्हाका पयशे कितको मेळटे. हांवें म्हणलें ना इट्स ओके अशें म्हणलें. ते एक पाद्रीचो कुयदाद करताले. तो पाद्री कॅन्सर जालोलो आनी ते डेली तो पाद्री ताका फामील चोयन आहलोली आनी मागीर जाणटी जालें म्हणटरी इगोर्जी कुयतू नाका. सो तो पाद्री डेली 7 वर जाली हिंगाची ताका फोन कोत्तालो आनी चोय ते पासियेंसान ते फोनाचेर उलयतालें. तेगे लायफान आतां इतुलें जाता, इतू जाता तेगे लायफान. आनी ते पाद्रीको उलयतालें जाल्यार ते पाद्री कितें जातालें, आपणागे कोण आहा, आपूण कितें आतां तो एकलो मनीस चोय कितें करून तो नर्सींग होमा आहलोलो. सो तो ताका उलयतालो आनी ताका तो टायम दिताले. आतां तो पाद्री लास्ट गेले ते म्हयन्या मेलो. आतां ते पाद्रीन हूंय वील केलां आनी ताच्या नांवार थोडे पयशे दिले. ते म्हणटा आपूण ते म्हाका इतुली खुशाल जायन सांगपा लागलें, इतू दीस जाले आपूण तुका सांगपा सोदिता आनी म्हणजे म्हाकाय टायम ना तेगे मॅसेज आन्सर करपा. सो हांवूय हें केलें ना. ते म्हणपा लागलो आज तूं म्हाका उलयच, म्हाका जाय म्हणपा लागलें तुका कितें सांगपाक. सो हांवें म्हणलें वाव. आतां हांव जाणा कितें कोन्न ते पाद्री ते देवाको ते पाद्रीको कितें उलयता ते म्हणटा चोय आपणा पयशे मेळटले. आपणा खबर पासून ना ते पाद्रीको पयशे आहाय वो ना म्हूण, पूण तो एक देवागे भुरगो. ताणें आपणागे जिवीत देवा भेटयलें
आनी ताका हें दुयेंस जालें कॅन्सर जालें ताका आनी तो नर्सिंग होम आहा ताका फॅमिली कोण ना इगोर्स मात ताका चोयना कोण हेल्प करना ताका पूण आपूण ताका टायम दितालें आनी आनी इतू फोन कोत म्हणल्यार ताणें केन्ना म्हणलें ना म्हणपा लागलो आपूण तुका कितें दोत्ता केन्ना कांय सांगिल्लें ना ताणें कांयच म्हणलें ना ताका कांय खबर ना आतां तो मेलो मरण जालो तशें तो एग्जिक्युटीव कोणाक पयशे धरले वील धरलो तो ते पयशे घेवन ताका ताजे पुगले येता वाव ते म्हणपा लागलें सी साम 91 आनी हांव सदां ताका म्हणजे ते इगोचे मनीस डिवायन मसी सायबीण माय तशें करून ते इगोचे मनीस ताका स्क्रिप्चर खबर आसना पूण ते म्हाका उलयता तेदोना हांव म्हणटा चोय हिंग अमके स्क्रिप्चराचेर बरयलो आहा ते तूं सांगत ते इट इज देर सो आतां चोय ताका होरें पयशे नाय टिकेट काडपाक कळ्ळें सो आय नो तेगे सारकें प्रॉब्लम जाणा तेगेलें आनी ते एकदम कनेक्टेड म्हाका सो चोय ते पयशे आतां म्हणलें वय आपूण ऑक्टोबरा वचपा आहा म्हणपा लागलें पूण आपणाक पयशे ना टिकेट काडना टिकेट काडला म्हणलें दिसा म्हाका तेणें ते म्हजे फकाण करपा लागलें तूं जाणो पयशे खंयचे मेळटे हांवें म्हणलें ना इट्स ओके अशें म्हणलें ते म्हणपा लागलें पाद्रीन आपणा वील धरला आतां चोय आतां आमी उलयताय देवागे इंचून काडलो खबर देवान आतां आमकां कनेक्ट केली ताका देवागे उतोर ना ताका देवागे उतोर सांगपा म्हाका धाडलें आनी ते हांव उतोर सांगत तेचे ताका कळ्ळें आपूण कोण तें आनी तो देव चोय ताका भिकान म्हूण दवरना तेगे लायफान जायतें जालां तेगे हितू ताका पयशे आसनाय हे गांवां रावन पासून पूण तेगे पायन सगळे फिक्स डिपॉझीट केल्ली त्यो पायगे मोरना ताका पयशे मेळ्ळे सगळे एवरीथींग वॉज टेकन केअर ऑफ कांय देवान ताका ना म्हणपा दवरना सगळ्यो नीड्स फिलिपिन्स 4:19 everything I will supply your needs ओ आमगे देव फकत तूं मुगे काम कर आनी हेर सगळें तुका आपोवन दितलो तुका सोदूं वचपाक गरज ना कोणा कडेन हात मागपाक गरज ना तुका हांव हा हांव जाणो तूं कोण तें म्हाका हांव राजा तूं मुगे कोर तूं मुगे दूं आनी तूं कितेंच उण जावपाक आपोवन दिवपाना पूण आमी कितें करपाचें सिंतीत देवाचें दवरपाचो हें उतर आमगे काना हाडपाचें हांव होरें म्हाका इतुलें हांव शिकोता जाणो आतां चोय 15 मिनट हें टिचींग जावचे पयलें ताणें म्हाका फोन केला हांवें म्हणलें ना हांव म्हाका झूम स्टार्ट करपा जाय बाय म्हणलें आनी दवरलो आतां एकटो संतोश म्हाका सांगपाक आपूण कोणा सांगना म्हणपा लागलें तुकाच सांगता हांवें आज संवसाराक सांगिल्लें पूण आपूण तुकाच सांग चोय आपणा वील पयशे दवरले तेणें आनी तूं चोय म्हणटा देव काय करतो हांवें म्हणलें तुगे काळीज ल्हान तुगे मन ल्हान आनी तूं देवाचेर फोकस्ड आसल्यार तुका कांयच उणें ना सो असो हो स्क्रिप्चर चोय 4:16 आतां आमी चिंताय न्ही आमकां देवान हिचून काडलें होरी घाल गो बाय वाच गो आमकां देवान हिचून काडलें होरी आमकां कितू काम आहा आमकां कितें करपा जाय आमकां हें करपा जाय हें बाट घेवपा जाय घर सारक करपा जाय कितू काम आहा करपाक आनी देवागे काम कितको करचें देवागे काम करपा पाद्री नाय माद्री नाय आमी आमगे संवसारी वस्त चिंताय आमगे तो भांडार म्हूण आमचे भितर भांडार गायलो आहा तें भांडार विसरताय आनी आमी नेटोयताय नाकत्यो वस्तू पूण चोय देव कितें सांगता आमकां कितें गरज आहा जाल्या पासून वाच गो बाय तेसलोनिकेंत आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना आगो ना गो 4:19 म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपल्या सुबापणा दौलतींतल्यान काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो प्रेज गॉड बरें म्हणलें चोय आपणागे दौलतींतू हूंय काडटलो आपणागे सुबान दौलतींतू काडटलो आनी तुमगे गरजो पावयतलो नको कांय ना हांवें ना म्हणलो परस देवा तर सोदूं गेलें देवा खबर आहा तुका ना म्हूण देवा खबर आहा तुगे काप रिती आहा म्हूण
तो म्हणटा मुगे दवरलो ते हा ती कोणान दवरल्या तुक न्ही तू काडटलो आनी हांव तुका दितलो ओके राव फकत तूं म्हाका उलय प्रेज गॉड ओ आमगे देव आतां ते बायलेक एक घोव बरो ना त्या कितू प्रॉब्लेम जाता आनी तितू प्रॉब्लेम जाता त्या फाटी माद्रे फोन कोत्ताय ती होमा हा बोमय सो ते माद्रे फोन कोत्ताय तूं बरें यो आनी तुगे मांयक चोय आतां हिंग सांग थिंग वचपा आमकां कितुले नियरली $2,000-3,000 टिकेट लागता ते डॉलर्स तितू ते इकोचें काम कोत्ता 2-3 दीस तितू पयशे ताका मेळनाय प्लस घोव काम कोन्ना आतां तें तोरी पूण हा वयता मांयचे बोले वचपा म्हण कोत्ता पूण चोय देव कितलो जेनरस त्या टायमार ते पयशे तेज्या हातीन मेळटाय हाव ब्युटिफूल हाव अमेझींग असो देवाक आमी सर्व कोत्ताय असो देवाची आमी सेवा कोत्ताय असो देवान आमकां विंचून काडलें आपणागे काम करपाक पण आमकां हुस्के आसताय ह्या संवसाराचे मागीर कितें म्हणटा चोय मार्क 7:6 चोय हे भाशेन हांव कितें कोत्ता जाणो हांव स्क्रिप्चर वाचील म्हणटरी म्हजें मन येताय ते मागीर हांव म्हाका म्हणटा दीस इज फॉर मी हे हांव एक पाटी हांव तोंडान उलयतां पूण कोण न्ही मुगे दुसरे आसताय हांव सोदां हे भाशेन म्हाका पूण होली स्पिरीट म्हणटा आपूण तुक म्हणना ते पूण तूं शीक तितूंतल्यान यू लर्न फ्रॉम दॅट आय वॉन्ट यू तो ताका जाय आमी तो आमकां शिडकायता ताका जाय आमी सारके जाग्यार येयलेले आनी सारके जाग्यार येयले म्हणटरी तो आमगे सगळे गोरस आहाय त्यो तो आदीन करता आदीन घेता 7:6 कितें म्हणटा तें चोय गो बाय ताणें प्रतिपालून तांकां सांगलें इजायासान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर अशें बरोवन आसा ही पोरसां ओंठांनीच म्हाका वाखाणटात पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा आमेन तो हांव गोडे हिंग रावतां आनी आयज ब्रादर ना म्हण हांव उलयतां सो हांव मागीर बसून हांव चिंतिता आतां कितें सांगुचें कितें उलयचें आतां कितें म्हूण उलयचें मागीर चोय आतां टेस्टिमनी कितें कोन्न येयलो मागीर हिंग बसलो कडेन टेस्टिमनी उलयता आसतना म्हाका ते कोपा उगडास येयलो ते हिंगा आहा कोप पूण उलयतां तोंडान घोडये मुगे सारकें नासतलें भितरल्यान मिशीन चिंतन सारकी नासतली कितें म्हणटा तो इन दी एंड 7:6 ही पोरसां ओंठांनीच म्हाका वाखाणटात पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा इंग्लीश बायबलान हिपोक्रेट्स म्हणटा दोंगी तूं तोंडान उलयता टूक 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 भितर कितें आहा भितर कितें चलता मुगे उतर उलयता पाट्ट तूं तें तोंडान प्रेज कोत्ताय म्हणटा इनसायड वी आर एम्प्टी आनी आपूण जोर करपा सोदिता रानांत विल्डरनसांत तुका उदो मेळपा जाय म्हण आपूण जोर बांदिता तूं केदो मुदार जाता जालें म्हाका जाती कामाक गेले न्ही हांव सारकें म्हणटा आज हांव कोणाक कांयच म्हणपाना कित्याक म्हणजे म्हाका हें तें चोवपा जायना म्हणजे हांव तांकां दिता ते भाशेन म्हाकाय जाय सांग मगे सारकें केलें टट टट करून हांव सांगता तांकां ते भाशेन म्हाकाय जाय पूण सगलो लोक तुजे भाशेन न्ही आनी ते मगे प्रॉब्लेम जाता हांव म्हणटा आज हांव कांय म्हणपाना ओके राव आसूं तें कितें माय गॉड तो येता काना कडेन कोण न्हू पूण म्हाका नाका तें आयकूं येता काना आहा मागीर म्हणटा ओके रावता एक फाटी
दुसरी पाट वयता आनी आयकता आनी मागीर हांवें केलें परतून तेंच मागीर हांव म्हणटा होली स्पिरीट यू नो मी सो प्लीज डोंट सेंड सच पीपल तसो लोक म्हजे बोगले धाडनाका मातशें तोंड बोवान दिसता उतरांनी आमी खातूच थंय म्हणटा आमगे उतरांनी आमी आमचेरच चिको लागताय बरें कोण देवागे उतर करताय आनी हांव सगळें म्हणटा म्हगे लायफान जाता ही भाशेन अननेसेसरी उतरां आमी उलयताय अननेसेसरी गरज ना तें उतर उलयताय आमी देखून सिंथीत दवरपा जाय कित्याक आमी देवाचे सिंथीत कोत्ताय तेन्ना आमगे उतरांचेर देवान केसो उतर उलयलीं जायतीं जिविताची उजवाडाची मोगाची आमी तशेंच कोन्न उलोवपा जाय आमगे उतरांचेर सिंथीत दवरपा जाय कित्याक फोकस तर आमगे सिंथीत तर देवाचे गेलो आमगे सिंथीत आमगे उतराचेर Amen. कित्याक देवागे उतर भायर सरता भशेन आमगे उतर भायर सरपा जाय प्रेज गॉड एफेशियन्स 4 चोया बाय प्रेज गॉड सो ते भाशेन आमगे उतरां लागून आमी कितू पाटी आमी आलताय एफेशियन्स 4:29 दिसत म्हाका 28-29 एनिवे घाल चोया सो प्रेज गॉड हे भाशेन आमकां विंचून काडलें आमकां खूंय सा खूंय पावयलें इंचून काडलें ती जालीं इंचून काड म्हण आमी बेश्टी आरशान दवरलो नाय तेणें आमकां काम दिलां आमकां ट्रायल्स दिले आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिले संदी दिले ते आपल्यागे काम करपाक त्यो संदी आमी घेतल्याय काय देवाचे सिंथीत दोन ते संदी आमी गेलें काय ताणें आपयलें तेदो आमी तें पावल मारलें काय ओ आमी तेका राव म्हणलें काय आमकां पडलोलें ना काय आमकां घरांत काम करपा जाय तो सिंथीत आहा काय आनी आमी म्हणटाय आमी देवाचे सिंथीत धरला आमी देवाचे सिंथीत धरताय कितें केलें काय आमी कोण आन्सर करतलो तोच तो हाल्यार आमकां विचारतलो तूं कितें हांवें आपयलोलें तुका हांव सोदूं येयलो मुगो कितू त्रास कोन्न तुका सोदूं येयलो कितू पाटी मागीर फायनली तुका धरलें आनी तुका इल्लेंशें दिलें उतर मागीर तूं आनी सोदूं येयला मुगो उदक इल्लें पिलो आनी तूं ओगे रावलो मुगो आमकां विचारतलो आमी हिंग रावपा येयले नाय आमी वचपाचीं सो एफिशियन्स 4:29 वाच गो बाय तुमच्या 29 तोंडांतली कितें सांगत तुमच्या तोंडांतली भायर सरतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय परतेंच जाल्यार आयकोतल्यांक सोयेगा पोरमोणे बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटा तसलीं जावची तुमची उतरां आमेन तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय परतेंच जाल्यार आयकोतल्यांक सोयेगा पोरमोणे बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटात तसलीं जावची तुमची उतरां Praise God. सो हें सदां मनांत दवरता हांव जाणो आनी हांव म्हणटा हे जावं ताका एनकरेज करता तो येयलो जाल्या पासून कोणूय येयलो जाल्या पासून कोणूय कित्याक म्हगे पेशंटा सारकी जावपा जाय तांणी काम सारकें करपा जाय आनी ती म्हाका भिताय ती सारकी म्हणचे नाजाल्यार हांव दवरता तांकां सो म्हणचे ती भिरांत घासनी हांव तांगे काडसां तूं आतां हांव देवा मनीस जाल्यार दुसऱ्यान म्हाका कित्याक भिवपाचें आनी हांव कोणागे काम कोत्तां देवालें देवालें सो मुगे काम न्ही ताका इन्सल्ट करपाचें मुगे काम ताका सोयेक दिन बरी देख दिन बरी ताका फायद्या पडटे उतरांनी ताका एनकरेज करपाचें
सो हे म्हाका जायते पाटी टॉन्ट कोत्ता हें उतर म्हाका शिडकायता आ उगडास धर उगडास धर आनी हांव ल्हान मुस्कार घेता आनी म्हणटा तांकां बरे भाशेन गारो आसती कित्याक ती म्हाका हँड ओवर कोत्ताय आनी ती गारोयताय तांकां बरे भाशेन गारो आसती पवित्र ना अयो तूं म्हाका सांबाळ तूं म्हाका हें कर पूण म्हाका कितें जाता त्या मनशाक सारको केअर मेळपा जाय त्या मनशागे काम सारकें जावपा जाय आमगे कामा लागून आमगे नेग्लिजन्सा लागून त्या मनशा त्रास जावपा जायना पूण मागीर तें होरें चिंतपा गेल्यार तो मनीस कोणालो आमी पयलीं वाचीन चोय आयजाया 43:7 ते मनशाक देवान रचिल्लें ती देवागेर रचना आनी तें चेडू तो चेडो कोणू म्हाको सांगत तो तोय देवागेर रचना Yes. तांकां देवा वडोवंक ना देवान कोणा हिंचून काडला म्हाका वडोवंक कोणाक दिल्या म्हाका मुगे तोंडान हांव कितें कोत्ता उतरां बेमर्यादेचीं जावचीं न्हू तेंच जाल्यार आयकोतल्यान सोयेगा प्रमाणे बरी देख दिता ती फायद्याक पडटा तसलीं जावची तुमची उतरां मागीर 31 चोय प्रेज गॉड सगळीं कोडसाण काळजांतलीं भायर घालात राग आनी क्रोध मनांत दवरूनकूच नाकात बोब मारूं नाकात जास्त्यो मारप बंद करात सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आमेन 32 एकामेकांताय दयाळ मोवाळ कालसाची जायात क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात प्रेज गॉड काय बरो पवित्र आत्मा तो सारको मोना हाडटा स्क्रिप्चर सोदूं वचपा नाकाय सोदूं वचपा पडलें म्हाका नाका म्हाका म्हज्या मोना कितें तरी हाडलें तेणें कितें उलय तें ऑटोमॅटिकली स्क्रिप्चर हाडलें तेगे काम मुगे कितें आवाज म्हाका दिला मोनी केलो ना म्हाका भांडार म्हजे भितर माती आयदोन मेळे ग्लास उतरान निवडतला उतर तेगेलें आतां आमकां सगळ्यांक उलो आयकूं येयला आनी आमकां हिंगा आपयलें हुंयच मारियान म्हणलो स्क्रिप्चर जेजू वाट जेजू सोत जेजू जिवीत एक आमी सांगताय जायते पाटी पूण वाट दाखयतो कोण तो सोदूं वयताय आमी ना आमी सोदून काडटलीं वाट कितें प्रॉब्लेम येयलें आमी पासियेंसान रावताय आनी जेजू सोदताय ओ आमी फोन घेवन मिनिस्टरां फोन कोत्ताय हांव दाखयता बरें ताका म्हाका हें केलां म्हाका हें केलां वो कितें कोत्ताय आमी काम आमचे भितर कॉमेस केलां कोणें रोचतो देवान ताणें सांगिलां आपूण तुका रचिलां तुजी आपणान नांव गायलां सील मारला तुजेर आमी कितें कोत्ताय मनशां सोदूंक भोंवताय गूण दिला जोण एकल्याक सगळ्यान हिंग रावन उलोवपा नाका पूण जाय देवा टायम शेजान बरी ना तुगेली वच आनी उलोय कितें आयकिल्लें तें सांग ताका जेजूगे रोवता खबर सांग ताका तुवें कितें आयकिल्लें तें तो इल्लोसो वेळ देवा दी आनी तुगे चोय काळजां संतोश कितू जाता तुगे काळजां कितें जाता तें तुजे बारबो काम कोत्ता तांकां सांग खंयच्यानू टॉपीक येता हांव मुगे एकलो पेशंट आहा काल चोय कितें जालें काल म्हणजे तो बाडो
हिंगा हा ऑस्ट्रेलिया 12 वर्स जाली हुई तो हिंगा हा गव्हर्मेंटान ताका PR दिल ना परमनंट रेसिडेंट न्ही तो टेम्पररी आहलो तागे दोग जाण भुरगीं हाय आनी बायल इंडियेक 12 वर्सां ओके आतां लेबर गव्हर्मेंट येयलो आनी ताका विजा मेळ्ळी भुरग्यां हाडपाक भुरगीं आनी बायल हिंग येयल्याय फेब्रुवारींत हे वर्साक फेब्रुवारी येयलें फेब्रुवारी मार्च एप्रील जूना तो दुयेंत पडलो हॉस्पिटलां हितू तेंप तो आतां हॉस्पिटलां आहा ताका तें सगळें न्युरोलॉजिकल जालें ताका कॅन्सर जालें ताका सारको हितू सीक आहा तो ओके आतां म्हाका खबर ना तो मुगे पेशंट आतां म्हाका खबर ना पयर कितें जालें तो बेल मारपा लागलो आनी ही कोण हेल्प करपाक गेले नाय म्हूण म्हाका वचपा पडलें आनी हांव मुगे त्या टायमार लूट सारकी म्हणजे काम आहलोलें जायतें हो कितें बेल कोत्ता म्हूण चोवपाक गेलें हांव ताका वयर काडटा तो ताका हॉइस्ट घालपाक तेगे अशें करून बोका पोंदा घायलो ना तो स्लायड जालो आनी पडलो सकयल आनी तो म्हाका चोवपाकूय लागलो म्हाका केन्ना चोयलो ना ताणें पयले दिसा म्हाका चोवपा लागलो कित्याक तुका आनी कांय कोणना म्हणल्या भशेन सो हांवें म्हणलें आय एम सो सॉरी म्हणजे चोयात तेगे पांय वीक आहाय म्हूण म्हाका चिंतीत ना आतां हांव मुगे लुटीन चिंतीत चोय आय सी दीस इज वॉट आय एम सेयींग मुगे फोकस कितें आहलोलो मुगे कामाचेर म्हाका आनी जायत काम आहा म्हाका टायमार घरा वचपा जाय तो बाबडो पडलो म्हणल्यार कितें हांवें ताका हातीचेर घायन मुगे पांयाचेर घायन सकयल दवरलो पडपा दिलो ताका मार लागलो एनीवे आनी मागीर हांव आशिल्लो चोय हांवें म्हणलें हा इट्स गूड डोंट वरी यू आर इन सेफ हँड तें हांव सांगत ताका तूं कांय भिनाका तूं सारको बऱ्या हाती आहा खंयच्या हातीन ताका उडयलो तो तूं सारको बऱ्या हाती म्हणटा आनी मागीर हांवें बेल मारली मुगे हेल्परां पयले मुगे कलिग्सां पयले तेणें मागीर आमकां वयर काडलो मागीर हांव आतां ताका सगलें कोत्ता आनी मागीर जालें चोय एक सायटी पवित्र आत्मा चोय काय म्हणटा एक सायटी तो डोंट वरी इट्स ओके म्हणपा लागलो आनी जालें काबार दुसरे पाटी काल हांव गेलो तेदोना म्हाका स्टोरी सांगपाक कॉमेस केली आपणा हिंग रावपा नाका आपणा वचपा जाय आपणागे भुरगे हाय घरा आपणा टायम मेळ्ळो ना भुरग्यां बुडले आपण हितू वर्स काम करपा लागलो आनी हांवें म्हणलें कितकोन तुवें बायलें सोडून कित्याक रावलो भुरग्यां सोडून ना आपणा विजा चोय एक्चुअल प्रॉब्लम ताणें म्हाका सांगिल्लें हांवें आयकिल्लें अशें करून हांवें म्हणलें डोंट वरी आतां म्हाका कितें सोदा हो पुरीस आहा तो तांकां दिसती पडटा आसतलो हांव तेगे कांय नेणो स्टोरी तो हांवें म्हणलें डोंट वरी एक कोण आहा तुका हेल्प कोत्ता पूण तुका प्रॉब्लम चिंत नासतो म्हणलें तेगे उगडास करपा जाय आय लव जीसस म्हणपा लागलो म्हणलें सी दॅट्स इट यू लव जीसस टेल हिम होग राव नाका तोंड उगडून सांग आय लव यू जीसस तेगे फुताचे तेणें कितें केलें तें न्ही आडकोर म्हणलें बायबलाचे बरयलां म्हणलें कॅन्सर तुका हें जातोलें तें जातोलें थिंग बरयलें दुयेंसां नांवां म्हणलें ना जाल्यार कोण हाडटा तीं दुयेंसां तो चोर हांवें म्हणलें कॅन आय प्रे हांवें तुजें प्रेयर करचें म्हणलें तो म्हणपा लागलो प्लीज मागीर हांवें दवरलें आनी हांवें प्रेड ऑन हीम देर बी धाम केलें आनी मागीर हांवें प्रेड ऑन हीम यू नो एन ते मिन्स द स्क्रिप्चर्स हांवें उलयल्ले तें उतर आपणागे काम कोत्ता काम करपा लागलें आनी हांवें मागीर दोळ उगडलो तशें ताका चोयलो तशें हांसपा लागलो आय फेल्ट सो नायस म्हणलें यू फेल्ट नायस बिकॉज यू सेड जीसस that name of Jesus has power. तू कांय मना उगडास येना तू दुयेंसाचो रिपोर्ट कितें जालो तो सगळ्या सांगता उलयनाक म्हणलें कोणाकडेच कोणें कितें म्हणलें जीसस कोण तू खालो म्हणपा येयलो जीसस अशें म्हणलें दुयेंसां उलोवपाक बंद कर म्हणलें तो मागीर म्हाका चोय तो म्हाका हरशीं नांवान उलो मारतालो सिस्टर थँक यू सो मच सिस्टर जाली जस्ट सी सो प्रेज गॉड हांवें म्हणलें मागीर सुबेजूय उलोवपा जायना कोणें हांव देवागे खबर उलयता तें आयकिल्लें जाल्यार दुसऱ्यां प्रॉब्लेम जाता
हांवें बेगीन तें बंद केलें आनी सांगिल्लें ताका. हांवें म्हणलें चोय कोण बायल येयल्या पासून दोतोरान कितें म्हणलें तें सांगनाका. सो यू से जीसस. जीसस healed me. I am well. तुका जायत दूख जाता म्हणलें. ते दुखीचे तुगे सेंते दोयता. I am well. Today no pain. अशें कोन्न उलय म्हणलें. So praise God. मागीर सकाळ फुडें परतून चोवपाक गेलें तेन्ना he was like smiling. And you know what? I just said thank you Jesus. For that word is so beautiful. आनी तें उतर देवा गेलें. आमी फकत आमगे भांडार आहा तें भितू आहा म्हूण आमी उलयताय. आनी मातये आयदनांतल्यान तें गायलें म्हणटरी तें शायन दुसऱ्या दिसती पडटा. सो हें करपा आमी एकठांय जालें. बेश्टें येयलें न्हय आमी एवरी वेनसडे आमी ब्रदर कितें कितें सांगता. पूण आमगे रान्नीचें बुडकूल आसता. आमगे शीत शिजोता मोव जातोलें. आमगे हें जातोलें. मागीर देवाक केदों हांव टायम दितां. बरे भाशेन सिंधान देवागे उतर केदों आयकोतां. तें देवाक काम करपाक केदों टायम दितां. ना टायम ना जालो म्हणटरी आमचेर भार पडटा माथ्याचेर. पूण टायम तर देवा दिलो भारूय आहल्यार आमच्या तोंडार चान्स आसता. ऑल ग्लोरी टू गॉड. ऑल ग्लोरी मोहिमा आनी आर्गां देवाक. कित्याक तें उतर बेश्टें केन्ना वचना. यू नो आनी आमकां देव खूंय खूंय पावयता. कित शिकयता. आनी काळखां पासून आपणागे उजवाड दाखयता. काड घेवन वचना बेगांत. तो रितूक लिपयता. तुका लोचे गायना तो. हां रोमन्स 10:11 घाल बाय. जोनिनान म्हणलो तो स्क्रिप्चर. सो कितेंच जावन इतलो देव आमकां वयर पावयता. कितेंच वायट जावपा दिना. कितें आमी तेगेर वचना. आमकां आपयन काडलें. आमकां नांवान उलो मारला. आमचें काम केलां. फोकस सिंतीत देवाचेर. 11 कित्याक ताचेर बावर दवरता ती सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात. अशें पवित्र पुस्तक सांगता. आमेन. फकत भावार्थ दर. काल हांवें भुरग्यांक सांगिल्लें भावार्थ म्हणल्यार कितें रिते कोप. तें तूं कितें घात तें भावार्थ. तें देवागे उतर तें तूं घात तो भावार्थ. त्या उतराचेर तूं मागीर बोत्ता कोप बोत्ता तुगेलें. सो ह्यो कोन्नी भुरग्यांक दाखोवपाच्यो कित्याक ती मागीर इमॅजिन कोत्तायची. हें कोप दाखयलोलें हें दाखयलो तीं चिंततायचो भुरगीं. पवित्र आत्मा काय बरपाचो. पूण त्या कोपा वरवीं म्हाकाय शिकयलें. आयज हांवें म्हणलें तूं काय दाखया तें कोप. उदो रोखयलें ना हें पूण म्हणलें. केन्नाच तें कोप रीत आहल्या पासून तुमकां लोचये घालपाना. कोणा उदो दिवपा जाय जाल्यार तुगे कोप बरयतलो. कित्याक हिंगाच सांगिलां कित्याक ताचेर भावार्थ दवरताय तीं सोगलीं केतींच लोचयेक सांपडची. पवित्र पुस्तक सांगता. हांव सांगना. You will never ever be put to shame. तूं लोचये पडना जाल्यार तूं माती आयदनूय उरना. और रात चिकन नी ईगल. सर्वंट नी प्रिंसेस. Praise God. Thank you Jesus. सो उगडास तरे. हिंग तुम बेस्ती नाही. टायम आहा म्हूण आज बेस्तीन जॉइन जाया. ना जाल्यार ती सिस्टर परतून मेसेज धाडटा.
कारण आहा आमी उलयताय आमच्या तोंडान सांगताय तुगे कानार पडटा पण भायर सरल म्हणटरी हांव कितें कोत्ता दुसरे बुधवारा येता म्हणल्यार हो बुधवार आनी दुसरे बुधवार हांव कितें कोत्ता उगडास कोरे आनी देवा तुमक उजार करपा देवा संदी दियाय आनी तेन्ना की हिंग टेस्टिमनी येतले देव रावता तूं हिंग भायर सोदता मुगो आज जालें आतां हें टिचींग रोखडें येतोलें पोतून आयकाय हालीं भायर सर घरांत उरलें आनी चोय देव कोणूच पूण धाडटलो तुजे पोटून कोण पूण येतलो तुका आपणागे दूख सांगपाक तुका ऑपॉर्च्युनिटी संदी तें उतर आयकिल तें थिंग सांगपाक आतां आज हांवें कितू स्क्रिप्चर सांगलें चोय कितू स्क्रिप्चर खुंयच्यान येयले देव तर म्हाका उजार कोत्ता तुज्या उजार करपा येना आपूण एकठांय जाताय ते थिंगा आनी भायर सरताय तोंडांतले सिंपल उतर देवा गेलें सिंपल मेडे कोपां भितर सोन्ना तें आं कोप धुवपा जाय सगल्यांगे कोप धुयलो हांवें देवान सांगिलां नांव आहा म्हूण आपणाचें तुमचेर प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड हांव घुसपायलो नाय म्हूण समजता आय होप एवरीवन अंडरस्टूड प्रेज जीसस थँक यू जीसस हॅलो अगो कोण उलयनाय मुकोडे Praise Jesus. प्रेज जीसस Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस आर्कान जेसूक प्रेज Praise गॉड God. ओके टाइम जालो न्ही गो बाय वय 8:35. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. प्रेज जीसस सो कोण क्लोजिंग कोत्तलो प्रेज जीसस I'll go to sister. ओके हांव कोत भायर आर्कान जेसू महिमा तुका दिनवास तुका जेसू हे वेळा पासत हांव तुका आर्कान दिता हें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या पासत तुका आर्कान दिता जेसू तूं आमकां कसोच लोचेक घालना तुवें आमकां विंचून काडून आमचे भितर वावर सुरू केला Yes, तो Lord. मोदें कसोच तूं थांबोवचो ना जेसू हे वेळार हे म्हज्या भयणाक हे म्हज्या भावांक तुजें उतर तांच्या कानार हो वेळ तुजे पासत ती सारूंक येता रितें केन्नाच वचचें ना जेसू तुजें उतर रितें केन्नाच ती वाट दाखयनासतना रावचें ना जेसू तुजें उतर स्वता भायर कांयच तांकां दिसचें ना जेसू Yes, Lord. आनी जिविता भायर कितेंच वायट तांच्या जिवितान येवचें ना जेसू Yes, Lord. पूण तुजेर सिंतीत धरूंक तांकां शिकय पवित्र आत्मा तांचे भितर जियेता तो ओदेक बोलिश्ट म्हूण तांकां उगडास कर तांच्या घोराब्यांत तांच्या कामांत तांच्या वाड्यांत तांच्या इगोर्चेन तांच्या जम्यांत खूंय ती वचून हें उतर तांची वाट जावं दी स्वतान तांचें जिवीत भरून दी आनी तूं तांचो सोडवणदार तूं मोहिमेवून देव तुजी मोहिमा तुजे मोहिमेक लागून तांकां विंचून काडल्या म्हूण तांकां तांची काळजां खुशाल बरीत जावं जेसू हांव तुका आर्कां दिता जेसू कितें तूं आमच्या जिवितान कोत्ता तें त्या पासत हांव तुका आर्कां दिता त्या चोराक हांव मस सोडून उडयता जेसू कितें वायट आमच्या जिवितान हाडटा तें हांव भायर उडयता जेसू
कित्याक तुवें आमकां दिलां तें कोणाच्यान चोरूंक जायना कित्याक तें बेसांव आर्गां तुका हे सगळ्या तुज्या भुरग्यां बसत ह्या उतरा वरवीं तांचें जिवीत बदललेलें बसत आनी हें उतर घेवन एक ना एक दीस तुजो हात तांच्या सांगाता आसा तुजे आंज बुडवे तांकां उखलून दवरता तांचें जिवीत तुजे सारकें जाता तें तांकां कोडून येवन दिवची I thank you. I praise you. I give you all glory. Oh, my Father, I make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen. Amen.